आज हांगा मोहन गाबाळे डेप्युटी सरपंच जाल्या बद्दल हांव तेंचे अभिनंदन करता। ओवरऑल सगळे लोक वळखतात, तेचे बद्दल काय सांगपाची गरज ना। तो व्हेरी वेल एक्सपिरियन्स आणि सरपंच पद भोगलेले आसा आनी लोकांची कामां कशी करूंक जाय ते ताका खबर आसा। आता पुन्हा ते एकूच मागणी आहा म्हणजे जेन्ना तूं खुर्चेर बसतलो गांवचे लोक कोण येता तांकां रिस्पेक्ट दिवपाची, लागीं ओडपाचें सगळें। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट आनी तूं करतलो, तुका मागीर सांगपाची गरज ना। तुका बरो एक्सपिरियन्स आसा, तूं तें करतलो जातलो। आणि पयलीं सुद्दां ओपोजिशन हे आसून सुद्दां आमी कितें डेव्हलपमेंट काम हातीन घेतले केन्नाच तेंच्यांनी म्हाका ओपोज करूंक ना। हे म्हाका तेंचे हांगा आभार मानूंक जाय, कित्याक आमी गोशाळेचे घेतले, वयले हॉलाचे केले, प्लस कम्युनिटी हॉल आनी खुबशी अशी डेव्हलपमेंट घेतली तेन्ना तेंच्यांनी केन्नाच म्हाका विरोध करूंक ना। आनी आमी सगळी टीम कशी वावरून हे 2 वर्सां कंप्लीट जाता म्हणसर आमची वेल्ल्या काणका एक बऱ्या पैकी पंचायत अशी ठरतली अशी आशा बाळगता। आणि तशेंच हांव मोहन गाबाळेचे आभार मानता की तेंच्यांनी इतके ह्या 2-3 म्हयन्यांनी घडामोडी अश्यो जाल्यो तेंच्यांनी म्हाका अशें सांबाळून घेतलें म्हणून हांव तेजें अभिनंदन करता। त्याच प्रमाणे ही पुराय टीम हेंचें बी हांव अभिनंदन करता आनी खास करून सरपंचाचें बी अभिनंदन करता आनी तुमी हांगा उपस्थित आहा सगळ्यांचें स्वागत करता। सांगपाचें म्हणजे थोडक्यान डेव्हलप हो सगळ्यांचोच जावंक जावो आनी खंय तरी भेदभाव हो जावंक उरपाना, कित्याक फायनली हे टॅक्स पेयर आसता पळय हे लोकांचे आनी लोक पयशे वाडल्यानंतर सगळ्यांक न्याय गावोंक जावो। मोहन गाबाळे उपसरपंच जालो आणि सांगपाचें म्हणल्यार गिरीशान बरो प्रश्न काडलो। आमी पयलीं मेजॉरिटीन आसले, आमच्या मेजॉरिटीन तेवटेन गेले, पण दिघा हो वायट न्हू, पण तो डेप्युटी आसलो। आमी खूब जाण, आमी 4 जाण, हांव, दिपाली, निकोल, आमचो विश्वास, आमचे प्रश्न आसलेले कित्याक गांवांत विकास जावंकूच जाय। मेंबर इलेक्ट जालो म्हणून जायना, कित्याक जे फंड्स येता ते फंड्स 9 मेंबराक वचोंक जाय। आमी दिघा खूब रिक्वेस्ट केले, सरपंच ताका रिक्वेस्ट केले, सरपंच थोडो दबाव आसल्या कारणान दिघान आमची कामां करूंक जाय आसलेली, पण ती कामां जावंक ना आमचे जावंक ना। आमी दिघाकूय अप्रोच केल्लेले, बाबा कितें करता आमचें काम, आमकां वायट हें करपाचें ना म्हटलें। दिघा आमचे कडेन अप्रोच बरो जावंक ना, पूण आमी चिंतलें कितें मोहन गाबाळे फुडें काडया म्हटलें। मनोज आसलो आमचो, हो आसलो ताल्लेकर आसलो, डिसायड करया म्हणल्यार गांवांत मेंबर निवडून येयलो म्हणून जायना, गांवांत कामां करूंकूच जाय। फाल्यां जर गांवांत जर कामां करीना जाल्यार लोक आमकां परत वोट मारचे ना न्हू। जो गव्हर्मेंटाचो संदीचो पयशांचो फायदो येता न्हू तो करूंकूच जावंक जाय, कसले फंड्स आसूं ते, रिटेनिंग वॉल आसूं आनी जेन्ना जाबळो सरपंच जाता म्हणून हांव फुडाकार घेतलो, म्हाज्या वांगडा दिपाली, निकोल आनी आमचो हो विश्वास, जाल्यार झप करून म्हाजें काम जालें 15 फायनान्सान मोहन गाबाळे करून दिलें। हांव सगळ्यात पयलीं म्हाज्या सद्गुरूक म्हाजो कोटी कोटी प्रणाम। त्याच प्रमाणे देशाचो पंतप्रधान सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास असे अख्ख्या देशाक घेवन चलणारो नरेंद्र मोदी, तसोच आमचो गोवा राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, डबल इंजिन सरकार, हे बरे भशेन मोदी देश चलयता। आमचो मुख्यमंत्री गोवा बरो हे करता आनी म्हाका अभिमान दिसता। हांव आयज जवळ जवळ 30 वर्सांचो भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो। ह्या साद्या कार्यकर्त्यान बूथ प्रेसिडेंट ब्लॉकान आनी शेवटी शिवोली मतदारसंघाचो माजी अध्यक्ष जालो आनी म्हाका भारतीय जनता पार्टीसून जेन्ना हांवें प्रवेश केलो त्या पासून ह्या राजकारणाक म्हाका पयलीं 2012 हांव आमचो सरपंच जालो आनी ह्या सरपंचाक म्हाका करपाक मेन असो आमचो स्वर्गीय वाटी बाबा शंभा लक्ष्मण एक्स सरपंच, तसोच आयज आमच्या भितर ना मिल्टन मार्कीस, तसोच आमचो एक्स डेप्युटी सरपंच लक्ष्मण हरी बिचोलकर आनी आमचो मनोज। तेन्ना हे आमी पयलो इतिहास घडयलो वेल्ला काणक्या 2002 आमचो मेजॉरिटीन अशोक आल्लेकर ही आमची पंचायत पयली स्थापन जाली आनी ती स्थापन जावन सुद्दां आमकां बाब मिल्टनान जरी तो नसलो सुद्दां तेन्ना आमकां भरपूर कसो चलोंक जावो, वेल्ल्या काणक्या कशी वाट ती आमी सरपंच बरे आमी तेन्ना पासून डेव्हलप आमचो बरो जाल्लो आहा। आनी आयज म्हाका सांगांक दिसता ह्या वेल्ल्या काणक्यान 9 मेंबर आहा, पयलीं 7 आसले आमच्या टायमार हांव सरपंच जाल्लो तेन्ना, आतां 9 मेंबर आहा, पूण हे 9 मेंबर ह्या वेल्ल्या काणक्या इतिहास आहा। आयज ते 9 मेंबर आयज पंचायतीन आहा आनी हांव सुद्दां सरपंच जालो, त्या टायमार हेंच्यांनी म्हाका सरपंच केल्लो आनी आयज सुद्दां उमेद दिसता ह्याच मनशांनी म्हाका डेप्युटी सरपंच केलो। पूण तेणी खंय तरी तेजे
एकीकडे त्यांनी घेऊन हे सगळ्यांक चलंक जाय आसलें पण तो त्यांच्या मेजॉरिटी नासलो तेंच्यान आसलो आमी ओपोजिशन आसले 3 जाण हांव आरती आनी अशोक मागीर परत पंचायत स्थापना आली तो डेप्युटी आसलो थंय पयलीं आसलो आनी आतां आसलो 2 वर्सां त्यांनी कंप्लीट केली त्या टायमार त्यांनी तरी एक सगळ्यांक हाडून ते कडेन त्यांनी हे करूंक जाय आसलें तेचे कडेन जायना म्हणून निमणे एक आमकां एकी कडेन येवचें पडलें आनी हें करचें पडलें नाल्यार अशेंच जावन आमी भायर पडटले केन्ना कितें आहा एक बरें जातालें थंयसर एक बरें करचें अशी म्हाजी अपेक्षा आसली आनी ताका यश येयलें पूण हांव म्हणना कितें आमी 9 जाण हे आहा आनी ताका हो भायर आमी गांवांत हें करूंक दिना आमी आतां एकी कडेन आसतले तीच हेजी मागीर कॉपरेशन करप आमकां ना करप तेचो निर्णय आहा तो